मिनीन बाब, आयज आमी एक पॉडकास्ट करताय. आमगेले जे गोंयचे जे ट्रेडिशनल काम चलता धंदो तेजेर. तितून मदेर एक बेकर म्हणनाका आमी गोंयचे भाशेन आमी ताका पद्यार म्हणटाय. सो आता ही फिलिपीन बेकरी म्हण पळय आहा, ही आता तूं चलयता जाल्यार ही बेकरी चलयतना फुडें तुगे लायफ कितें जावपणीसान कितको ह्या फिल्डांत तूं येयलो? आमगे पाय आनी तेगे पार्टनर फिलिपीन म्हणटाय ते पयलेसो हिंग बेकरी चलयताले. हांव जावंक ना तेका हांव जावं न्हय, हांव जावं ना. तेदोसून तेजे बराबर आमी येताले हिंगा 4-4 म्हयने आमी चलयताय. ते चलय आमी चलयन गेले म्हणटरी मागीर तो चलयतालो. तशें करून हें आमी कंटिन्यू आसलें. आतां हें 50 वर्स मायज जाली. मोर देन 50 इयर्स. मोर देन 50 इयर्स. आनी हिंगा चलयताय? हिंगा चलयताय. आनी तुवें भुरगेपणी तुगे इस्कॉल बिस्कॉल हिंगा केला. खूंय रेजिना तूं? ओके. सो इस्कॉल टील वेर SSC? ना, तेज्या पयलीं हांव मागीर हिंगा धंद्या लागलो कामाक? फुटबॉल खेळटा हांव. हां. सो थिंगसान म्हाका सिलेक्ट केलो. मागीर हांव जमशेदपूर गेलो 3 वर्स थिंगाली. तेजे उपरांत मागीर परतो येवन हांव आमकां हें बिजनस जॉयन केलें. कित्याक कोण ना हें बिजनस चोयपा आमगेलें. कळ्ळें. सो बिजनस तुमगे जॉयंट बिजनस ते? जॉयंट बिजनस. ती कोण पार्टनर कोण ती? ते फ्रेंड ते दोगांय. दोगांय फ्रेंड. तुगे पाय आनी तो कोण फिलिपिनो म्हणटाय तो? ओके. सो दीस बिजनस हॅज बीन बिल्ड थ्रू फ्रेंडशीप. हय. आनी तेजे फाटल्यान तेगे भुरग्यांनी कंटिन्यू केली. सो आतां हे पार्टीन तूं आहा, हे सायडीन मिनिनो कारवालो आहा. ओके. आनी उबाल बाब म्हणटाय तो तुगे भाव? तो भाव. ओके. कित्याक जायत जाण हिंगा उबालदागे बेकरी म्हणटाय चड व्हरताले. हांवें व्हरता तेका. ओके. आनी दुसरे हाटीन आहा ते आतां तेगे तुगे फिलिपिनो गोंयसा गेलो कोण चलयता? तेगे चेड चलयता. ओके. आनी तो पेले म्हणटाय तो तेगे गो चेडागे गो. तेगे चेडवा नांव कितें? लुइजा गोयस. ओके. सो 4-4 म्हयने चलयता. 4 म्हयने. आनी मागीर पद्यार पड तुका कामां आसताय होम डिलिव्हरी करपाक. मागीर तेगे एडजस्टमेंट तुमकां कितको कोताय? ते वच जावन कितें तेंचे बोलेकूय रावताय आनी आमचे बोलेकूय रावताय. ओके. आनी थोडे कोण दुसरे कडेन मागीर वयताय, मागीर येताय पत्ते. आमचे बोले जाल्यार आमचे बोले रावतले ते. सो आतां जेन्ना तुमी अशें करून हें कोताय तो पागार तुमी कितको वांटून घेताय? ना, वांटून म्हळ्यार तेंक कितें मेळटा तेंगेलें आनी आमकां कितें मेळटा आमगेलें. तशें करून फकत हेर कितें काम बी करपा जाय तें जॉयंट कोताय. आनी 4 म्हयने आसत त्या दोना पदेर तुजे बरें आसत ते तेंगे पगार आहा ते सेपरेट. ते तेंक आम दिवपाचें. हांव आहा तेजो हांव दिता. ती आहाय तितून तें दिताय. ती दिताय. ओके. आनी हे पदर गांवान वयताय न्हू? हय. जाल्यार ते पदराक गांवान वयता त्या दोना ते पागराचे आसताय ओ कमिशन? तेंका पगारूय आसता प्लस कमिशनूय आसता. ओके. उणी कितें ते प्रमाणे. तो 100 उणी इंगील म्हण न्हू? तेंक 100 रुपया मेळटाय. तशें करून तो 1 रुपया तांकां मेळटा. म्हणजे हिंग तुगे बेकरी येयले जाल्यार 4 रुपयान पडटा पाव. 4 रुपयान. ते 5 रुपया निघताय. 5 सो तो 5 निघताय तितून तो 1 रुपया तेका. ओके. सो आनी हे आतां तुगेले हॉर्न पळया, हे हॉर्न तुगेले इलेक्ट्रीक काय न्हू? ना, सगळे लाकडाचे. सो लाकूड हाडपा बिडपा तुका भरपूर त्रास पडटा. लाकूड जवळ मेळना न्हू? ना. सो लाकडा लागून कितें कोत्ता तूं मागीर? एडजस्ट कोताय तशें. मागीर कोणागे कितें मेळटा कितें घेवन येताय. कोण आपल्यागे घराको बी आहा और म्हण दिताय. अशें करून कितें कातुलो बी आहाय जाल्यार कोणाय घरा हें बी. सो हे अनप्रेडिक्टेबल मरे. दरम्यान एक दीस तुका लाकूड नाइन जाल म्हणून मागीर तुगे बेकरी बंद. तशें करून पूण लाकूड आसता एक मेळटा. पयसो येता पूण म्हारग पडटा. हय. अच्छा. आनी गव्हर्मेंटाक कितें सपोर्ट आहा तुका? गव्हर्मेंटाक कांय सपोर्ट ना सद्या. कांय ना. गव्हर्मेंट म्हणल्यार ट्रेडिशनल बेकरां आमी सबसिडी बाकी दिताय म्हण ते दिताय पूण तेका जायते फॉर्मेलिटीज आसताय. कॉम्प्लिकेशन जायते कॉम्प्लिकेशन आहा तेका. कित्याक तें
आनी त्यो बेकरी चड आहाय न्हू त्यो सगळ्यो बाकरांगे हेजे आसताय सो ओनर बाकार रेसो सो आमी तांकां रेंट फारीक कोताय पूण त्यो वेपार घेत तो बाकार काय घेना न्हू ना तूं घेता आमी घेताय सो तेजे सबसिडी तुका काय मेळना तशें ना आमकां कांय मेळना ते जायते फॉर्मेलिटीज आहाय ते करपा पडटा तो सरकारान ह्यो फॉर्मेलिटी मातशे इजी करूंक जाय तुमकां जाय हय इजी करपा जाय सिंगल विंडो सिस्टम करपा जाय आमी लोकल कोण गोंयकार आहाय तांकां आनी कितें जालां चडशे भायले हे चड जाले तुका आतां पदर आयते जायते भायले न्हू चडशे भायले गोंयकार पदर पण आतां काबार जायत येयला सारकेंच कित्याक आमगे भुरगे आतां शिकले आनी ते शिकलो न्हय जाल्यार देखून थोडे जाण तो भायर वयताय हय सगळे वचनाय पूण चडशे थोडे आपल्यागे चडशे म्हण तुका वय सगळे म्हणजे बेकरी बिझनस कोण आहाय ते सगळे वचपाक सोदनाय कित्याक आपल्यागे कंटिन्यू बिझनस कोत्ताय सो गोडे पदर पण गुन्हे आसतले पूण बेकरी ते मॅनेज कोताय चलयताय सो आज चडशे पदर दिश्टी पडटाय ते आतां आमगे शेजारी स्टेटींतले चडशे हय सो तेंच बरें काम करपा इजी पडटा तुका गोंयकार मोर डिफिकल्ट काय मू डिफिकल्ट म्हण काय गोंयकार नायचे आतां जाल्यार एनी हांव हे तुगेले बिझनस आनी वाडो आनी हे ट्रेडिशनल जे बिझनस तूं आमकां घोरांनी हे उंडी म्हणाका कात्रे पाव कांकणां कुड्या भाकऱ्यो पोयो बॉल आनी हे सगळे तूं तयार कोत्ता हिंगा आनी चल तुगेले थोड्यो वस्तू आतां जाणून घेतलो हांव पूण देव बरें करूं म्हणटा कितें तूं ट्रेडिशनल चालू दवरलां आनी हें सांग तुगेली हिंगा झोमाटो आनी हेर स्विगी ह्यो वस्तात येयले पूण आमचे पदेर हे स्विगी आनी झोमाटो पयले सांगोताय होम डिलिव्हरी आनी ते उमके कोळे कोताय तूं हुंयी कोताय हुंयच्याय गांवांनी आनी लोक उठोश फुडें तुमी रेडी आसताय सो घराको येन डिलिव्हरी जाता आमकां आयज लोकांक बी बऱ्या पडटा टायमार उठपा एक पाटी होय एक आटीन ते अलार्म येसे पदेर येता तो पॅक पोंक पोंक करीत येता अलार्म दोन ते अन्नाचे उठताय हय पूण आतां हे पदेर आहाय ते मॉडर्नूय जाले पयलीं सगळे सायकलीचे येताले आतां हय आतां बायक्सांचे येताय मोटरसायकलीचे येताय ते मोटरसायकलीचे फोटो काडले ते गेले हय सो एनी हांव देव बरें करूं तुका हे आमगेले गोंयचे ट्रेडिशन पदेर नाजाल्यार कितें म्हणणी आहा आदले पदेर गेले आनी आदले उडे मेले हो काबार जाले पूण आदले उडे अजून आहाय सद्याक थोडे ह्यो बॉल बील म्हणटाय ते अजून चलताय सो पुण्या कुंड्या भाकरे स्टोरी कितें जायचा म्हणटाय उंड कोताय तेच पिठाचे कोताय आनी फकत कुंड्या ते लेपडायताय तेका आहा मिक्स कोताय थोडे म्हणजे कुंड्या भाकरी कोताय आटा मेळटा बारीक आटा मेळटा मिक्स कोताय पूण सार प्युअर कुंड्या मू भाकरी मेळना होच कडेन कोताय तशें करून पूण त्यो मातशे म्हारग पडटाय ओके पूण आतां हिंगा जायत कोडे आमी आयकोन जाणाय कुंड्या भाकरे नांवान तेच दिताय पिठाचे उडेच पूण तेका मागीर ते रेडी जाता तो कुंड्याक लागताय दिसते ते कुंड फकत भायल्यान लागलो आसता एक्चुअली जी कुंड्या भाकरी आहा ती तेच पिठाची पूण भायल्यान थोडे मिक्स कोताय ओके कालयता तो मिक्स कोताय ओके सो प्युअर कुंड्या पूण भाकरेन मेळनाय आतां सद्याक थोडे जाण कोताय त्यो म्हारग पडे मडगोंच्यान मेळटाय म्हूण आयकिल्लें म्युन्सिपालिटी कडेन एक दोग जाण कोण इंकताय ओके एनी देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आनी सदां देवान तुजे बेडसान दवरचे थँक्यू लुईजाबाई आनी फ्रांसीस बाबाक हांव मोगान पेले म्हणटा म्हाका आतां वयत थिंगा पेले नांव हांवें ती फ्रांसीस आसताय काय म्हूण कित्याक तो बाणाले पेले तेजें नांव फ्रांसिस्को हय आतां लुईजाबाई म्हाका एक सांग हांव हे आमगेले जे गोंयचे ट्रेडिशनल जे धंदे आहाय फॉर एग्जाम्पल पदीर नुस्त्याकार रेंदेर हेंचेर एक पॉडकास्ट कोत्ता जाल्यार ही बेकेरी आहा आमगे वसोण्या
तेका लोक चडसो उबाल बेकेरी मू ओळखताय ती, पूण ती बेकेरी ओरिजिनली तुगे पायगे म्हूण हांव समजून जाणा, आनी तुगे पायगे नांव फिलिपिनो, कित्याक त्या बेकेरीचेर फिलिपिनो म्हूण आहा बरयलोलें आजून सयत. जाल्यार जेन्ना सावन तुवें ही बेकेरी सांबाळपाक घेयली हातींत, कित्याक ओरिजिनली बेकेरी तुगे पायगेली, आनी तुगे पायगेलो एक फ्रेंड आसलोलो, ते तेंपायल आमीक म्हणलोले समज तूं आतां सोयऱ्यावन व्हडले इतुली तेगेली आमी जात, ते आमी जातीन तेणें ती बेकेरी तेगे आमगाकूय चलोवपाक दिली, आनी त्या आमगागे चेडो आज ती बेकेरी थिंग चलयता, आनी ओरिजिनल ओनर जो फिलिपिनो आहा तेगे चेडो चलयता, आनी उपरांत चेडवाचें लग्न जालें, काजार जालें, आनी तुका एक बरो हार्ड वर्कींग घोव मेळ्ळो. देव बरें करूं तुका आयज आमच्या पॉडकास्टार येयलें म्हण तूं. जाल्यार लुइजाबाई, थोड्या थोडक्यान तूं सांगशीत तुजी यात्रा हे बेकेरीच्या कामान कशी गेली, केन्ना तूं भितर सरले हितून? हांव भितर सरल्यार आतां हांव चलोवंक लागल्यार पांय माय हें बरी ना जावन हांवें स्टार्ट केल्यार आतां 10-12 वर्सां जालीं. ओके. आनी बेकेरी चालू जाल्ली केन्ना तुका उगड आसा? पायन 61 1961 घेतलेली. वयस ना उणें म्हळ्यार 64 वर्स जाली. रेकॉर्ड आहा सगळें. ओके. एनी हांव गूड. आनी मागीर तुवें हातीन घेयली माय पाय तुजो दुयेंत पडलो म्हूण, जाल्यार भाव बी आमकां तशें हें जावपाचें ना, तूंच चलय बाय अशें म्हणून. कितले भाव तुका? म्हाका 3 जाण भाव. भावांचें नांव? एकलो नेली, एकलो दाम्यो आनी एकलो एंटनी. ओके. आनी उबाल म्हणटा तो कोण? तो पायच आमी पार्टनर गेल्या न्हू. ओके. तेजो चेडो तो. तुगे पायगेल्या फ्रेंडा गेलो चेडो आनी तो बिनीना गेलो भाव. ओके ओके. बरें. आमगे फॅमिली कितें आहा सेपरेट आहा, म्हळ्यार आमी एकठांय आहाय. होय होय. तुमी मोगान रावताय म्हूण आज पासून आमी तेजे आमकां बरें पडनाका, हेजें बरें पडनाका अशें ना, एकठांय आहा सारकें. कित्याक आजकाल दोग जाण भाव भाव पासून एकठांय रावनात धंद्यान. आनी आयज आमगेली गोंयकारां जस्ट लायक लुइजाबाई आनी मिनीन बाब एलॉंग विथ फ्रांसीस बाब, आयज तुमी सगळी एकवटान आजून धंदो कोत्ताय. इतली वर्सां म्हणल्यार एक अजापाची गोश्ट, कित्याक आयच्या टायमार असलें ना. सो मागीर तुवें हो धंदो सांबाळलो, तुका कळ्ळें कितकोन धंदो कोताय कितें. मागीर गेलें, मागीर हाडला, मागीर हांव ताका मेळ्ळो, मागीर हांवें मागीर हँडल हातीन तुवें गेली. सांगलें तूं भिनाक माय पाय ना, वालोर तुका वालोर. आम कोरया आम कोत्ताय आनी हेजे मुखार देखून कोतली जिविताचो साक्रामेंट. आनी मुगे चेड्या देखून हांवें बेकेरी काम सगळें A to Z शिकयलां. ग्रेट. शिकयलो तो तरी आसतना ताका सांगिल्लें हांवें 12 नाका. वालोर वालोर नांव दवरया, वालोर मामीगे एक नांव दवर, मुखार हें तुका म्हळ्यार कांय फायदो ना. म्हळ्यार कितें गव्हर्मेंटा सावन कांय आदार ना. एक जालो, दुसरो म्हणटा पूण गव्हर्मेंट सबसिडी दिता म्हणटाली मरे. पयलें सांगलें दिता म्हणून, आतां कांय ना. मिटींग तुम्ही ट्राय केला? आमी मिटींगे पासून अटेंड जाली. फकत मिटींग गेलोल्या पाटी तुमकां मेळटलें खूंय मेळ्ळा. जाल्यार हो एक उलो मागता हांव सरकाराशी. जे सरकाराचे मनीस आयकतात ते, जावं पंचायतीचे पंच जावं सरपंच आसलो ना पंचायतीचे, जावं वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सींतलो आमदार बाब क्रूज सिल्वा, तशेंच आमचो MP जे सावथ गोवाचो MP आहा कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस, आनी CMाक उलो मागता. जाल्यार ह्यो असल्यो फॅमिली ज्यो गोंयकार जे गोंयचे ट्रेडिशन सांबाळतात, तांकां ही सबसिडी मेळपाक तुमचो कोणूय जाल्यार अधिकारी जावं एक मनीस तांकां गायड करपाक, तांकां दिशा दिवपाक कशे परी सबसिडीचो फायदो घेवंक जाता, हें मातशें असल्या मनशांक दाखोवन दिवपाक तुमी तुमच्या वाटेन मातशें ट्राय करचें. आनी कोणेय फुडें सरोंक जाता जाल्यार फुडें सरोन हांकां सपोर्ट करचो, तांकां सरकाराची सबसिडी मेळपाक. आयकता त्या प्रमाणे पिठाक आनी हेर वस्तूंक सबसिडी मेळटा, तर ती सबसिडी कशी घेवची आनी कशें सोंपेपणी मेळटले ते तांकां दाखयलें जाल्यार एक उपकार जातलो. पयले बाब म्हाका एक सांग, तूं आतां लग्न जावन कितलीं वर्सां जालीं? आतां हांव लग्न जावन आमचें वर्स जातलें. आतां आमी वर्स जालें.
म्हणजे हांव आनी तें बराबर आसून लागून म्हणजे हांव तेंगेर आसतालो पयलींसान. आतां ताका जाली 12-13 वर्सां जाली. अच्छा, तुम्ही लिव्ह इन हाडली, लिव्हिंग आहलो. लिव्ह इन पार्टनर. हय, पयलींसान तेगे माय पाय आसतना पासून हांव तेंगे हितून ओके, फॅमिली मेंबर. इट्स अ ब्युटिफूल. लिव्ह इन जावन आज तुम्ही साक्रामेंतूय जोडलो. व्हेरी गुड. आणि तुझ्या घरान तुझी फॅमिली आणि कोण भुरगीं? चड आहा न्हू, चेडो. चड आहा. ओके, व्हेरी गुड. आता हेच्या फुडें तूं एक आवाज, तुजो आवाज दी. सरकारा कडेन तुका कितें मदत जाय हो धंदो सांबाळून दवरपाक? कित्याक आज तुमी आहा म्हणून आमी गांवांत सकाळची भायर सरनासतना आमकां देरा कडेन येवन उंडे, भाकऱ्यो, पोळयो, कांकणां सकाळी सांजे सा मेवतात. त्या भायर एक अलार्म कशें पोंक पोंक उठलो लोक. हय, मुगे एक विनंती आहा सरकारा कडेन. हें आतां पावसान तुवें पयलें आसा सर, हय, थिंग येवंक जायना. जायना. हांवें फकत सांगलें कितें एक दोन तरी गाडी म्हाका हें दिये, कस्टमर येना देरांक. ह्या पंचायतीन कांय आयकलो ना, कोण मेंबर आहा तेमी आयकलो ना. लेटर बरोवन देखून दिलें हांवें. कितें जाय म्हणटा तूं? थिंग तुवें आतां हय, थिंगा पावसान येवपा वचपा जायना, उदक पडटा. हांवें विनंती केलें पयशांनी देखून हांव पयशे फारीक कोता, म्हाका तें मेळना जालें. तें कितें म्हणटा ताका पळय, तें हांवें एक पावटी उलयलोलो आनी हो मुद्दो जाल्यार हांवूय घेतलो. पंचायत फुडें घेयना जाल्यार हें तुका म्हाजें उतर. थिंगा पूण कंडिशन तें भाट कोणाचें? त्या भाटकारान तुका माती घालूंक दिवंक जाय न्हू. हय हय बाट भाटकाराची तूं एनओसी दिता जाल्यार माती घालपाचें काम तो थिंगा रस्त्या भाशेन करून दिवपाचें काम आमच्या आमदारा कडच्यान जावं सरपंचाक सांगून हें काम आमी करून दिवया तुमकां. भाटकाराचें कांय आडकोळ ना. आमी भाटकार कडेन हेंचान आमी पंचायतीन गेलो. बरें, तूं भाटकारा कडेन एनओसी हाडपाक तयार आहा? एनओसी म्हाका रोड नाका. रोड नाका, बेश्टे म्हाका माती घालपाक. पूण माती घालपाक तूं एनओसी हाडटा? ना ना, म्हाका रेडी आहा. एनओसी नासतना बागार तोंडान रेडी आहा. फाल्यां घालच्या वक्तार कितें प्रॉब्लेम जाता न्ही, ताका लागून. बरें, एनी हो मुद्दो आमी मागीर उलोवया. डेफिनेटली हेजेर म्हाज्यानी खंयच्यानी कितें करूंक जाता. तरी पूण बरें, पेले बाबा लुईजाबाई तुमी भिनाकात. ह्या मुद्द्याचेर हांव जरूर तुमच्या असोलना पंचायतीच्या पंचा कडेन उलयतलो. एज अ ट्रेडिशनल हें आमचें ट्रेडिशन सांबाळून दवरपाक. नंबर 1. नंबर 2, आनी इजा जे सरपंच आसा त्या कडेन हांव उलयतलो. त्या भायर क्रूज बाबा कडेन उलोवन हें आमचें ट्रेडिशनल सांबाळपाक तुमकां मातशें थोडें सोंपेपण जावपाक उलयतलो. पूण तेज्या पयलें तुमच्या भाकारा कडेन ही खबर काडून तेजी स्टडी करून तुमकां आमी मदत दितले. देव बरें करूं. लुईजाबाई, तुका आनी कितें म्हणपाचें आहा जाल्यार एक मूड. म्हजें आनी कांय ना. तूं कितें मुखार सरलां तें जावं दी बरे भाशेन म्हजो आवडो. तें हांव मुखार सरलो आमच्या लोकल एमएलएकूय कॉन्फिडन्सान घेवन आनी सरपंच आनी पंचांकूय. म्हाज्यानी एकल्याच्यान कांय करूंक जायना. म्हाज्यानी एक इन्स्टिट्यूट करूंक जाता अशें करया म्हणून. सर मुगे एक हांव विनंती आहा आमगे क्रूज सराक, मातशें मुखार सावन मातशें हेजें कितें म्हणटा फूड एंड ड्रग्सां मातशें लायसन्स काडून दिवचें. कित्याक हांवें तेन्ना एक येयलो तो हेल्था येयलो तेन्ना म्हाका टॉयलेट नासलो. आतां हांवें टॉयलेट बांदिल्लो. सो हांवें वचोन तें हय, पूण एमएलए तुजी देरा येवपाना न्हू. तूं एमएलए देरा वच, मागीर तूं वयता तेन्ना म्हाकाय सांग, आमी फुडें सरया. तुका एज अ ट्रेडिशन हांव हें तुगे प्रायवेट घर एश म्हूण हांव तुका हेल्प करपाक मुखार सरना. म्हाका जाय हें आमगेलें पदेरपण. एक ट्रेडिशनल आमचे जो वावर आसा त्या वावराचे निमित्त घेवन आमचे कडेन जाता ते भाशेन आमी सगळे तुमकां हेल्प करतले. देव बरें करूं. फ्रांसीस बाब पेले आनी लुईजाबाई, देव बरें. तुजो तोंडार हांस सदांच आसता. वेनेवर आय मीट यू म्हाका उगडास येता की यू ऑलवेज ओपन आनी बिग ब्रॉड स्मायल. थँक्यू. तुगे नांव कितें बाबा? अजय. अजय. आनी थिंगालो तो एकलो कोण विरू आनी गणेश. ओके. अजय, तूं आमगे गांवांत मरे उंडी घेवन येता, पाव भाकऱ्यो कांकणां सगळें घेवन येता. डेली येता तूं? आतां सकाळीं तूं कितल्यांक उठवता हिंगा कामाक? 5:30 उठवता. भायर सरपा जाय. ब्रेड घेवन भायर सरपा. मागीर तेज्या पयलीं उठत तूं? 5:30 ना, 5:30 भरपा जाय म्हणजे 4 उठता आसतलो. 5:30 हा, ते रातीको रेडी करून दवरता. मागीर 1-2 आवर न्हिदता. 2 मागीर 5:30 उठून ब्रेड भरून वयता आमी. ओके. आनी
तू गांवान खंयचो यूपी बनारस यूपी बनारस पूण तू कोंकण सार बर जाण मरे आता म्हाका जायत वर्स जाल न्हय गा हा व्हेरी गुड व्हेरी गुड पयल म्हाका दिसलो तू कर्नाटका काय म्हूण यूपी मनीस इतू बरे कोंकणी उलयता आनी हें पदार्पण करपाक कोण दिली आयडिया रू हांवें गे गांवाक एक मनीस येयलो हिंगा हा बेकरीन ते सांगलो बरें थिंग काम करपाक हा जेवण ओन रावपाक सगळें मेळटा हा काम करपाचें ब्रेड सेल करपाचें होम डिलिव्हरी सोकानी सांगसा ओके होम डिलिव्हरी होय. स्विगी झोमॅटो ते भाशेन सारखे ही होम डिलिव्हरी गोंयांत वर्सां वर्स जाली 100 वर्स मायज जाली होय वी वे मच अहेड ऑफ स्विगी अँड झोमॅटो आमी सारखे कॉर्नरा पासून डिलिव्हरी कोत्ताय ना रे होय होय आनी आता हितून तू एव्हरेज दिसाक कितून बिझनेस कोत्ता दिसा मुगे 650 ब्रेड वयता 650 आख्या दीस बऱ्याक होय ब्रेड सोकानी सांगसा सकाळी सायन्सात धरल्या 650 म्हणल्यार कांकणां ब्रेड सगळे, पोळी सगळे. सगळे दोन होय टोटल 650 रुपयाचो धंदो कोत्ता तू होय सो 650 ब्रेड गेले जाल्यार तुका 600 मेळटा 600 होय 650 काय जाले 650 हा 650 ब्रेड हा. 600 एव्हरेज 650 रुपीज हा. ₹1 पर ब्रेड होय ओके आणि तू हे सगळें काम आता सायकलीचेरूच कोत्ता सायकलीचे हांव होम डिलिव्हरी करता होम डिलिव्हरी सगळ्या सायकलीचे कोत्ता तुगे आनी एकलो पळय ते मोटरसायकल घेवन येत मरे पयस वयता न्हू हा. ते चिंचिनी वयता चिंचिनी मुखार वयता मुखार वयता होय आमगे हिंगा हांव सोलना हा सोड बोगले हाडल्यार मोटरसायकल सायकलीचे जाता होय तू कित कवर कोत हिंगा आसोल ना सोलना आंबेलीम आनी आणि ते बेतूल रोडा वयता तेगे नाव म्हाका खबर वेळ्ळे वेल्ले ते सायड थोडे कांटो होय त्या वाटी आणि सुकर बांदा वयता अच्छा थिंगाय वयता आणि हे सायडी वयता एसी बांद्याय वयता बांदा बी वयता ऑन द वे टू कुंकोली होय ओके आनी हो लोक आमगेलो गोंयकार लोक तुका ब्रेड बाग घेवपा येता त्या तोणा ती घेतना कोणी तुका त्रास बा कोत्ताय ना, कोण कोण नाका एक एक चुकन मेळटा एक एक मेळटा शापत सांगताय तुका ओके एक एक चुकन कोण मेळटा सुकून मेळटा पूण ब्रेड तुगे केन्नाय पोनेले 2 दिसा पयलीं बा ब्रेड दिना तूं ना ना आम्ही फ्रेश Fresh. आणि सांगसा फ्रेश ओके तो तुगे फर्स्ट इंटरेक्शन गोंयकारांक जाता तें तुगेलें पदेरालें होय द फर्स्ट इंटरेक्शन विथ द पीपल ऑफ गोवा वेन द डे ओपन्स अप पयले तूं उलयता कडेन तो दुसरें म्हणल्यार तूं म्हणटालो आपल्या कडेन हिंदी उलय तो हिंदी तू सारकी पक्की जाणा तेरे को हिंदी सब बराबर आता है हा आता तेरे को आता म्हणल्यार रॉंग न्ही कित म्हणपा जाय आपको आपको हा तेरे को म्हणल्यार एक यूपीन गाडी हा गाडी मारल्या भाशेन जाली न्हू रिस्पेक्ट ना ते रिस्पेक्ट ना तेका सो आपको हिंदी अच्छा आता है हाँ सो आपका अभी दूसरा कोई यूपी से भी आने वाला है और हाँ वो लड़के सब आते जाते आते जाते रहते हैं हाँ काम धंधा अच्छा लगता है गोवा में हाँ और तुम इधर अभी शादीशुदा है कि शादीशुदा शादीशुदा है बाल बच्चे इधर ही है नहीं नहीं घर में हाँ बीवी गांव में गाँव में बच्चा भी गांव में अच्छा तो इतना इधर गोवा में आके कितना महीना रुकता है तुम इस समय 4 महीना 5 महीना रुक के फिर वापस घर फिर जाता है फिर वापस आता है हाँ 4 महीने बाद हाँ उधर 4 महीना रुकता है 4 महीना इधर रुकने का एक दो महीना घर में रुकने अच्छा उधर 2 महीना रुकता है 2 महीना छुट्टी में जाता है इधर आता है का। हाँ सो ये गोवा जैसा दुबई जैसा है तुम्हारे लिए वही जैसा है ये दुबई है दुबई ओके तो बाकी मालिक का इधर आपको कोई तकलीफ नहीं परेशान नहीं 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 मिनिन बाब है ना इधर एकदम बेस्ट मुनीस बेस्ट मनीस मिनिन बाब बेस्ट मनीस इट्स व्हेरी गुड आणि देव बरें करूं तुका कित्याक सकाळची फर्स्ट डिलिव्हरी होय दूध जावं ब्रेड तुमी हाडटाय आमकां हें ट्रेडिशन आमगेलें गोंया आहा आयज गोंयकार पदर नाय घरांनी गांव विकपाक पूण तुमी येयले आनी तुमी येवन हे धंदो थोडो कंटिन्यू आसा सो एनी हांव तुगे हार्ड वर्क आहा हितून सकाळीं उठ्ठा तूं 4:30 5 उठ्ठा आनी 5:30 यू आर आउट ऑन ड्युटी येस मागीर 5:30 सान मागीर कितल्या परत येता तूं हिंगा 9:30 पावता हांव 9 पावता मागीर तेजे फाटल्यान आनी काम आसता तुका हिंगा मागीर 1 आवर न्हिदपाचें हाँ. मागीर 11 कामां लागपाचें मागीर हे 11 कामां लागत ते पयशे सेपरेट होय पूण ते पयशे सेपरेट पगार होय ओके त्या भायर तुका पगारूय आसता हें करपाक होय होय पगार बी आसता व्हेरी गुड सो म्हयन्याक तुगे दुसपट्टो जाता यूपी पयशे बिशे धाडटा मागीर होय पयशे आसता धाडपाक होय सो लायव्हलीहूड जाता जिवीत
लाइफ चलता है, यस, जिंदगी का नाम है चलती गाड़ी। चलती गाड़ी ओके, ठीक है, तो ये सब ठीक है। अच्छा, गोवा कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, शांति है, अच्छा है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। टेंशन नहीं। हाँ। ओके, लेकिन थोड़ा लोग जो बाहर से आता है, बहुत बार गोवा का लोग भी है शामिल, लेकिन जो बाहर से लोग आता है इधर आके बहुत तकलीफ भी करता है, नाम खराब करता है। कोई एक एक ऐसा होता है। तुम्हारे जैसा लोग आता है, शांति लगता है, तो अच्छा तरह से रहने को लगता है मन। हाँ। इधर यूपी जैसा नहीं। लेकिन अगर ऐसा होते रहेगा, बाहर का कहीं का भी, यूपी का ही नहीं, दूसरे प्रदेश से आता है, तो इधर बहुत तकलीफ होता है, मारामारी, मर्डर, रेप बहुत होता है। तो उसके लिए भी तुम्हारे जैसे लोगों का भी नाम खराब होता है। ठीक है, तो तुम्हारा संदेश क्या है इस गोवा का लोगों के लिए, और तुम्हारे जो गांव में जो इधर आने वाले हैं उसके लिए क्या संदेश? संदेश यही है कि ये काम हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। 10 लोगों से डेली मिलना जुलना है, हालचाल होता रहता है, और अच्छे सब लोग रिस्पेक्ट करता है पुदेर को। कोई एक मिलता है, वैसा हर जगह वैसा आदमी रहता है। काम एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और यहाँ पे शांति है, गोवा में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ नहीं, वेरी गुड। ऐसा ही गोवा रहना के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये हमारा मानकुल गोय अच्छा होना चाहिए। जय हिंद, जय गोवा, जय गोवा, जय भारत, जय भारत। हाँ बाबा, तू क्या नाव किधरे बाब? हाँ, वीरू. आणि तुगेले गणेशी. बरे मरे वीरू आणि गणेश. ओके, शोले पिक्चरात न्हू मरे. ओके, आता तुगेले किती कुंड्या भाकरी रेडी झाले? ओके, यो कुंड्या भाकरी हाव फ्रेश. ओके, हितून पयली उज घाताय, तो उज्याचे सगळी तापसाण भितो आसता. सो हे भितो आहा हेजे गेले आनी फुलताय ते रेडी जाता. ह्यो कुंड्या भाकऱ्यो with the heat that is already existing in this chamber. एका प्री हीट कोताय ते कोळसो बिळसो घान आख्खो चेंबर हे हॉर्न सारखे रेड हॉट कोण भितरल्यान दवरताय ते. सो इट इज बिकम हॉट ऑल ओवर. आणि मागीर तो कोर्स काटाय, आणि विथ द हीट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दीस, हितून जी हीट ऑलरेडी आसता, आणि तितून उजो कोळसो काय ना, बट द हीट दॅट इज देअर इन दीस चेंबर विच इज ऑलरेडी प्री हिटेड, त्या हिटाचेर ह्यो सगळ्यो भाकऱ्यो म्हणा उंडे पोळयो रेडी जाताय. सो गणेश, देव बरें करूं तुमकां. आणि वीरू, गरमी जाता न्हू रे हिंगा, बरी करूंक आख्खो घामेला थंय. हेंगेली बाळ्यांगे मेहनत, हे मेहनतीचे अरे आमी 5 रुपयांनी केन्ना हे उंडे भाकऱ्यो घेताय, आणि तेमकां 100 रुपया शापोताय सांगताय. आणि तेंगेली मेहनत हिंगा कित चलत ती नोट कोना आसतना समटायम पीपल फेल टू ट्रीट देम एज गुड ह्युमन बीइंग. आमगेली मेहनत चोय, देर इज लॉट ऑफ हार्डवर्क, आणि आमगेले ट्रेडिशनल सगळे आहा. एज लॉंग एज हे कोरपुसान हे चलतले, वी डोंट नो हाऊ लॉंग, पूण देवाको मागया आमी हे चालू उच्च म्हूण. ही होम डिलिव्हरी ती झोमाटो म्हणाका, स्विगी म्हणाका, ते देखून गळे हितू कोणी आसतले. दीस इज ऑल फ्रेश येतय, दीस इज फ्रेश सारखे आत्ता भायर सरले, सारखे इट्स हॉट. ओके.